आमगेल खाण जेवण चॅनलाक तुमकां पुरा स्वागत करता सर। आज आमी आमगेले GSBचे एक भारी रुची रांदयते समगेले पुळी खोद्देल। त्या पुळी खोद्देलाचे रेसिपी घेवन आयल्या हांव। ताका कसं पुरा सामान घालचो म्हूण पळया आमी। फर्स्ट हांवें मिरसांग घेतल्या 15 बरी गांवची मिरसांग, एक 6 बरी दीग मिरसांग। तुम्ही ती तुमगेले टेस्टा प्रकार एडजस्ट करून घेवेत। एक चिंचामाचे इतलो व्हड एक कुडको चिंचामा तशीची तुमगे टेस्टा प्रकार तुम्ही चेंज करूं। ताजे नंतर तेल्लान तूं फस्टाक हिंगा कुडकेक फुल्लान घेतला हांवें। ह्या हिंगा कुडको तेल्ला दाखून काणचे तरी त्याची तेल्लांत आमी 1 टेबल स्पून कोथंबरी आनी एक 4 मेथी त्या तांतू भाजून घेतला। त्या तेल्ला दाखून ह्या काण घेतरी तांतूची 1 टेबल स्पून उडदा दाळी, 1 टेबल स्पून चण्या दाळी ते भाजून घेतला। ताजे नंतर 1.5 टीस्पून तांदूळ ते लायकोन भाजून घेतला। मागीर हांगा 1.5 टेबल स्पून काळ तीळ तेवूय भाजून घेतला। इतले पुरे एक तेल्लांतू सेपरेट करून आमी भाजून घेवका। ह्या पुरा काण जेतरी त्याची कायलेंत आमी एक नारळ तांबडेची जाव तितले भाजून घेतला। तांतूची थोडीशी हांव हळदी पिट्टी घालून भाजून घेतला। हे इतले पुरा मसालाक मागीर कुवाळ हांव एक 3 किलो भर घेतला। ह्या कुवाळ कशी आसता म्हळ्यार तुमी घेतना साल्लीक भायर दाखोवन दवे गोबर मांडून आसता तेन्ना मात ते कुवाळ जून म्हणून घेता। ग्रीन कुवाळ आस म्हण जाल्यार ते तरणे रुची जायना रांदय खंयची केल्यार। मागीर गोड एक मुशी मीठ तशीची तुमगे टेस्टा वयर होंदून पडनाक 1 टेबल स्पून काळी सासम सपूर आनी करबेव 2 पाती सासम तुम्ही थोर सासम घेवे तर तुमगेल इष्ट। आता आमी मासोल वाट्टूया। मासोल वाट्टूच फुडें आतां कुवाळ सुरे शिजत दवरता सर। तर कुवाळ्याक हांव एक मटार उदक घाला फुल्ल बिरकुत्या उदक घालूकाची कुवाळ एक पण उदक सोडता। सो हदवची उदक घालून कुवाळ्याक आमी गाजेवच्या सोडता आसाची। आतां आमी मासोल वाट्टूया। कुवाळ थंय शिजता मागीर त्या गोड न्ही घालू हांव ते दाखयता तुमकां कशें म्हणून। रगड धुवन रेडी दवरलां हांवें। आतां आमी फस्ट रगड्यारी सोयी मिरसांग चिंचामा हिंगू आनी कोथंबरी फस्ट आमी वाट्टू घालया। पुरा सामान एक पण तो वाट्टू नकाची पुळी खोद्देल वचून ते एक नमुने बोळ जावचे स्टार्ट जाता। मसाली तशीची न्हय करूक ना खरं करका आमी। उदक घालायची रगड्याक थोडीशी मस्त घालूकाची। मासोलो ह्या स्टेजार येवन पावतना मिरसांग तांतू मोडना सर बी पुरा ताजी आनी हें इतलें खर जातना आमी भाजून दवरलेले चण्या दाळी आनी उडदा दाळी घालच्याका घालून एक 4 सुत्त गुंडाचे खंयचे आमी आमकां मस्त नयो करूं ना। हांव वापस सांगता सर ओटू घालून वाट्टूचे कांय अशी सेपरेट घालून वाट्टून काडल्यार मात्र ते पुळी खोद्देल रुची जाता। एक 4 सुत्त काडच्याच्यो पण 4 सुत्त काडतना चण्या दाळी तांतू चिके कुडके जावन मसला ओटू मेळ लायल्या। आतां हात आमी तांदूळ घालचे आनी एक 2 सुत्त काडचे। 2 सुत्त काडले फुडें तीळ घालचे। तांदूळ तांतू कुडको जावन आयला। आतां आमी भाजून घेतलेले काळ तीळ घालच्यो आनी एक 4-5 सुत्त काडचे ताजे रगड्यांतू। खोद्देला मासोल रेडी जाला। आमी आतां ह्या रगड्यार दाखून काडचे। कुवाळ शिजत दवरलेले तो गाज आयला। आतां आमी हाका हें हद चिक्के बावला शिजोवन हाका मी
मीठ घालचें आनी गोड धाडान घालता रसावा ते 2 उंड घेतले मीठ गोड मिरसांगा पुरो तुमगेल टेस्टा प्रकार एडजस्ट करायची आणि केदनाय रंदय करतना एक खाण करतना ताजे अंदाजो तुम्ही चिके तुमगेले आलोचन कोण करायची आणि केदनाय रंदप प्रितीन कोरका रुची जाता त्या रंदप आमी प्रितीन केल्ले म्हूण जाल्यार कसलेय असो ते एक उपकर असो दाळ असो कंचे असो प्रितीन रंदप कोरका आमी ते रुची जाता केदनाय आता गोड मीठ हांतूत मेल्ट जातरी तेन कोण हद शिजता मागीर आमी ताका मसालो घालया कुवाळे गोड्डांतू आनी मिठ्ठांतू शिजला आता ह्या स्टेजार आमी हटून दवरलेले मसालो घालच्यो मसालो पळया अशी खरू खरू जाला आता मसालो घालतरस पुळी कोद्देलाक पुळी कोद्देलाक मसालो घालला आता मसलाक खतखत येऊ का उच्च तुम्ही मीडियम दवरून खतखत हाडायची त्यामुळे ताका तांदूळ आसा रंदय मूळ घेवचे चान्सेस मस्त असता स्टिला तोपांतू तशें न्हू लागीं रब्याची चाळतना एक सिम्मू कोण खतखत येवच्या सोडायची या रंदय एक खतखत येवो एक 2 गाज तर आमी हाका पण्ण घालया पुळी कदलाक मसला खतखत आयला आता तुम्ही मीठ आनी गोड जिब्बेर दवरून पळयाची पक्कनी उणेस म्हूण जाल्यार आता गोड की मीठ की घालून एडजस्ट करायची या मसलाक एक 2 खतखत येतरी आनी आमी आतां रंदय एक फण्ण घालचें फण्ण दवरला हांवें फण्णाक तेल तापला या तापिल्ल्या तेलांतू ससम घालतर आसा ससम परपर येतर आमी करबेव घालच्यो करबेव घाल्लो आता थोडे वेळ भाजून घेवका मागीर रंदय एक फण्ण घालचें पुळी कोद्देल रेडी आसा तुम्ही घरकड खंडिताकय ट्राय करायची भारी रुची जाता तुम्ही ह्या चॅनल पळयलेल्याक भारी धन्यवाद आणि आमगे चॅनल लाईक शेअर सब्सक्राइब करायची।